माफियाक आनी एजन्सीक जे तुमी मदत करपाक सोदतात भायल्या आनी गोंयकारांक हे फॉर्मलीन घातलेलें नुस्तें खावपाक सोदतात. कारण आयज इतले ट्रक येतात भितर सुरू जाल्ले आसात आनी मुख्यमंत्री स्वताक सांगता की मेकानिजम ना म्हणून. तुमी कशें टेस्ट करता दोनी जे नुस्तें इतले ट्रक येता ते आनी ते कितलो एक ट्रक इन्स्पेक्ट करपाक, एक ट्रकाचें नुस्तें इन्स्पेक्ट करपाक कितलो टायम लागतलो. सो तें मागीर पळोवया. पयलीं इमिजिएटली तुमी जे इम्पोर्ट भायलें नुस्तें येता तें बंद करात. गोंयचें नुस्तें येता, गोंयचे जे आमचे रांपोणकार आसात, जे ट्रॉलर ओनर आसतात तांकां हें नुस्त्याचें मार्केट फ्री करून दियात. तुमी तुमचो सरकार हो जे फीश माफिया खातीर चलयनाकात. आमच्या गोंयकार जे नुस्तेकार आसात तांकां ह्या मार्केटाचेर कंट्रोल घेवनी. गोंयकारांक बरें नुस्तें खावनी, गोंयचें नुस्तें गोंयकारांक खावनी. तें उरलें जाल्यार तुमी भायर दियात. काँग्रेस सरकारान 2008त SEZ पॉलिसी फाटीं घेतिल्ली. प्रकरण कोर्टांत गेल्लें. कोर्टान कंपन्यांक IDCची जागा परत दिवंक सांगिल्ली. 10 वर्सां जमीन ताब्यांत दवरपी कंपन्यांकडच्यान वसुली करपाचें सोडून सरकार वेल्यान तांकां कोटयांनी ज्यूर दिता. गोंयकारांचे टॅक्सपेयराचे पयशे तुमी ह्या कंपनीक दितात. हें कसलें सेटींग आनी गरज कितें पडली. एक्चुअली ह्या सरकारान ह्या कंपनी कडल्यान पयशे घेवपाक जाय आशिल्ले. ह्या कंपनीन कडल्यान, कारण ह्या कंपनीन गोंयच्या IDCची जमीन जवळ जवळ 10 वर्सां त्यांच्या ताब्यात दवरली. द IDC हॅज लॉस्ट द रेव्हेन्यू फॉर 10 years. कारण ही जमीन ह्या कंपनीच्या ताब्यात आशिल्ली. सो एक्चुअली ह्या कंपनी कडल्यान IDCन ह्या सरकारान पयशे रिकवर करपाक जाय आशिल्ले. आमी म्हणटा ते सोडून दियात, थंय आमी हें करनात. पूण तुमी तांकां वयल्यान आनीक इंट्रस्टान पयशे दितात. ते सुद्दां भरलेले तेजे परस डबला परस मायज. हो कसलो अन्याय गोंयच्या लोकांचेर हो सरकार करता. डिमांड करता ह्या सरकारा कडेन की जे तुमी इंट्रस्ट तांकां पे करतात, जो अमावंट अरावंड 133 crores आसा, ते तुमी इमिजिएटली डिसिजन विथड्रॉ करात आनी इमिजिएटली तुमी सुप्रीम कोर्टाक कळयात की आमी तांकां इंट्रस्ट दिनात. ऑन द कॉन्ट्री तेंचे कडल्यान रिकवरी करपाक जाय आशिल्ली. जमीन गोंयच्या IDCची जमीन 10 वर्सां तेणी स्वता कडेन दवरली. तीच जमीन जर IDCन आनी कोणा कडेन दिली जाल्यार IDCक वेगळें उत्पन्न जाता आशिल्लें. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.